सध्या आमी आसा मिरामार बिचाचेर आनी सध्या तुम्ही पळोवंक शकता माझ्या फाटल्यान हे जे टायल्स घातलेले हांगासर जे स्मार्ट सिटीचें काम चालू जाल्लें 1 वर्स पयलीं आनी 1 वर्स पयलीं काम जावन सोंपिल्लें त्याच्या उपरांत हे जे गार्डन आसलेलें ते जवळपास माझ्या अंदाजा प्रमाणे 16 कोटी मोडून गोवा गव्हर्मेंटान हेचें उद्घाटन केल्लें आनी हे जे सगळे जे गार्डन आसा तेजें काम अंडर स्मार्ट सिटी अंडर जाल्लें आनी ते 1 वर्स कंप्लीट जावच्या पयलीं तेजी परिस्थिती पळोवपाक शकता. हे सगळे टायल्स आसा ते सगळे फुटून पडलेले आहा तुम्ही पळोवंक शकता. हे टायल्स एकदम लो क्वालिटी दिश्टी पडटा कारण हे एकदम वेट कांयच ना हेका. सो अशे तरेचे टायल्स सगळे मिरामार भितर एका वर्सा भितर ही जाल्लेले आसा. सो जे हांगा ट्युरिस्ट येता पळोवंक शकता सगळे ट्युरिस्ट आसा परंतु हांगासर चलपा खातीर ट्रॅक कसो केलो लोकां खातीर तो पळयत जाल्यार सद्या सारको फुटोन सद्या स्ट्रेच काबार जाल्लो आसा. हे टायल्स आहा ते लो क्वालिटीचे अशें दिश्टी पडटा आनी लोकांनी सगळे हांगासर पळयत जाल्यार लोकांक चलपाक सारकी वेळ ना. सगळी रॅम आसा ती सद्या हांगा बिचा वयली हांगा पावलेली आहा फुटपाथाचेर. सो अशे तरेचे स्मार्ट सिटी कामां आमकां पळोवपाक मेळटा. सो ही कामां करपाक पयलीं म्हणल्यार डिले करता स्मार्ट सिटीची कामां करपाक. ताच्या उपरांत पळोवपाक गेल्यार कामाचो जो दर्जो आसा तो कमी आसा असो दिश्टी पडटा. सो ताका लागून सरकारान हेचेर दखल घेवन असली कामां आहा ती सिस्टमॅटीक करची अशी लोकूय मागणी करता. स्टुडंटा खातीर मिरामारच्यान रुपेश रावत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.